हो जो फोटो तुम्ही पळयतात हेका आमी क्लब फूट म्हणटात. म्हणल्यार भुरग्याचे पांय असे वांकडे असतात, भितरल्यान बेंड जाल्ले असतात, पावलां असतात ती. ही दोन टायपाची असतात, फिजिओलॉजिकल आणि पॅथॉलॉजिकल. फिजिओलॉजिकल म्हणल्यार भुरगे जसे वाडटा तेन्ना थोडेशे एक्सरसायजींनी ते नॉर्मल जातले. पॅथॉलॉजिकल जे ह्या फोटोन तुम्ही पळयतात तो जो रायट पाय आसा भुरग्याचो वो ह्या सायडीचो पाय तो पॅथॉलॉजिकल आसा आणि लेफ्ट सायड जो आसा तो फिजिओलॉजिकल दिसता. सो पॅथॉलॉजिकल म्हणल्यार कितें, हांकां स्पेशल ट्रिटमेंट लागता. ती स्पेशल पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडिशन्स असतात, ल्हान भुरग्यांचे हाडाचे दोतोर असतात ते लोक करतात. आणि दुसरें म्हणल्यार ती ट्रिटमेंट लॉंग टर्म असता, जरा लांब 1-2 वर्सां चलता आणि ती केल्या मागीर स्पेशल शूज ते घालून बेबी मागीर चलपाक सुद्दां लागता, तेंची डेव्हलपमेंट नॉर्मल जावंक शकता. इम्पॉर्टंट कितें आसा, भुरगे जाता तेन्ना ही कंडिशन सारकी डायग्नोज जावपाची, म्हणल्यार दोतोरांनी ती सारकी डायग्नोज करपाक जाय. नाजाल्यार जर तुमकां दिसलें जाल्यार तुमी वचून भुरग्यांच्या दोतोराक दाखया, नाजाल्यार पिडियाट्रीक ऑर्थोपेडिशनाक दाखया, जे तुमची फर्दर मॅनेजमेंट म्हणल्यार फुडें त्या बेबीक जी ट्रिटमेंट लागली ती तुमकां सारकी समजावून सांगतली आणि ती ट्रिटमेंट घेतकीर बेबी सारको जातलो.